माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया हेडलायन्स. मालगडो राजकारणी आनी फोंडेचो आमदार रवी नायक हांच्या अचकीत मरणान गोंयच्या राजकीय मळार पातळाक खवदळ. फोंडेचे सीट जाला रिते. आतां अधिकृतपणान वेंचणुके खातीर उक्तें. पणजे सध्या सिवरेज प्लांट बंद आशिल्ल्यान ही सिवरेज टँकरांनी पावल्या शिरवाड्या नावेली. वाठारांत घाणीचें साम्राज्य निर्माण. मडगांवच्या आमदारान घेवची बेगोबेग दखल. थळाव्यांचे गाराणे. बोरी पूल सध्या बांदकामा खातीर आसा बंद. बोरी ते राया फेरीबोटीचेर पडला चड भार. आशिल्ली गर्दी उणी करपाक नवी फेरी सुरू करपाची मागणी धरता नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मालगडो राजकारणी आनी फोंडेचो आमदार रवी नायक हांच्या अचकीत मरणान गोंयची राजकीय मळार खवदळ पातळ्ळ्या. राज्यान एक अणभवी फुडारी वगडायला आनी फुडले विधानसभा वेंचणुके मेरेन फक्त एक वर्स उरिल्ल्यान फोंडा आतां अधिकृतपणान वेंचणुके खातीर उक्तें जालां. ही रिक्त सुवात पोटवेंचणुके वरवीं भरपाची प्रक्रिया रोखडीच सुरू जावंक शकता. कारण कार्यपद्दती प्रमाण फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ही सुवात भरची पडटली. नायकाक मंगळारा राती हृदय संबंधित दुयेंसाक लागून निधन जाल्ल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. अदमास पयलींच घुंवता. भाजपा रवी नायकाच्या एका पुताक पोटवेंचणुकेंत आपलो उमेदवार म्हूण उबो करपाक शकता. ताचे दोगय पूत रॉय आनी रितेश नायक फोंडा नगरपालिकेंत नगरसेवक आसात. ताच्या मरणाक लागून राज्य मंत्रिमंडळांत एक सुवात रिती उरल्या. प्रसंगवश गोंय विधिमंडळ सचिवालयान अधिसुचोवणी जारी करून फोंडा मतदारसंघातल्या गोंय विधानसभेची वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्या नायकाच्या निधनाक लागून गोंय विधानसभेतली ताची सुवात 15 ऑक्टोबर सावन रिती जाल्या अशें सांगलें. मजगती गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नायक हांणी रितेश नायकाक आपलो तेंको दिवन पोटवेंचणुकेची तिकेट दिवची आनी मंत्रीपदाचेरूय विचार करचो अशें भाजपाक आवाहन केलें. भंडारी समाज आनी बहुजन समाज रितेशाक पुराय फाटबळ दितले अशेंय ताणें सांगलें. आमचो रवी पात्रांव हो संवसारांचो ना जाला तेन्ना एक पोकळी निर्माण जाली एक समाजान भंडारी समाजान. म्हणजे एक अशें जाला की एक आमचो बरो एक नेतो आनी जो समाजा खातीर जे बरें योगदान तेजें आहा आनी खूब तेणी समाजाक सांबाळून घेतला. तेजो आमचेर समाजाचेर उपकार हो आसतलो आनी तशेंच तेजी फॅमिलीक आमचो सदांच भंडारी समाजाचो तेंको आसतलो आनी आमी तेज्या फॅमिलीच्या फाटल्यान आसतले. तशेंच आतां आमचो रितेश हांगा राजकारणान आहा तेन्ना हांव आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता सबंद गोंयच्या भंडारी समाजाचे वतीन रितेश नायकाक तेंच्यांनी एक मंत्रिमंडळान इमिजिएटली एक स्थान दिवचें आनी 6 म्हयन्या भितर ताका इलेक्शनाक निवडून हाडपाचें काम बीजेपी करतले आनी तेच्या बरोबर आमीय आसतले. तेन्ना जेणे करून ही समाजाची धुरा तेजे नवी म्हणजे दुसरी पिढी म्हणजे पात्रांवाच्या फाटल्यान जे ते दोग जण रितेश आनी जो रॉय आहा हे समाजाक फुडें घेवन वयतले आनी बहुजन समाजाक तशें इतर समाजाकूय ते सांबाळटले अशें म्हणून हांव मागता आनी तेंच्या आत्म्यांक शांती मेळची अशें आनी तेंच्या फॅमिलीच्या बरोबर आमी सदांच भंडारी समाज उबे आसतले फाटल्यान. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयची राजधानी पणजेची सिवरेज नावेली वाठारांत पाविल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. पणजे सध्या सिवरेज प्लांट बंद आशिल्ल्यान ही सिवरेज टँकरांनी शिरवाड्या नावेली हाडपाक लागल्यात. देखून वाठारांत घाणीचें साम्राज्य निर्माण जावपाक लागला. मडगांवचे आमदार आनी PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी ही समस्या सोडोवची ही मागणी नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी सध्या सिवरेजीचो जो प्लांट आसा शिरवाड्या नावेली हांगा ह्या प्लांटा कडेन आसात आनीक ह्या प्लांटाचेर सद्याक जी सिवेज जी आसा ही सिवेज सद्याक चड जायत गेले कडेन आसा आनी जावपाचें कारण म्हणल्यार आमचे फाटल्यान तुमकां सिवरेजीचे जे टँकर आसात हे दिश्टी पडटात. हे टँकर हांगचे न्हू, हे सिवरेजीचे टँकर जे आसात हे पणजेचे आसात. पणजे सिवरेजी प्लांट जो आसा हो खंय तरी बंद आसा आनीक थंय सिवरेज चड जाल्ले कारणान आनी तो प्लांट बंद नासले कारणान ती सद्या मडगांवां हांगा जे नावेली सिवरेज जो प्लांट आसा हांगा सद्याक खाली करपा हाडले कडेन आसा. एकूण दिसा 100 ट्रक जे आसात टँकर जे आसात हे हांगा येतात आनी ह्या हेतरेक जेन्ना हे खाली करतात तेन्ना हेजो वास जो आसा ह्या सायडीक जे लोक रावतात हे बिल्डिंगे रावता ह्या सायडीन घरान रावता हांकां सद्याक झाले कडेन आसा. म्हणटकीर खंय तरी हेचेर उपाय काडूंक जाय कित्याक जो वास येता ह्या वासान खुबशे त्रास जे आसात ह्या हांकां जातात. म्हणटकीर
लोकांली मागणी आसा हांगच्या की सरकारान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी चड करून जो मडगांवचो MLA आसा दिगंबर कामत हेणी मातशें लक्ष घालून हे जे इतले टँकर येता हे खंय तरी कमी करचे ना जाल्यार तो प्लांट जो पणजी आसा सिवरेजीचो हो तरी चालू करचो बेगीच्या बेगीन आनी थंय हे तेंची सिवरेज थंय घालची म्हणून जर सगळी सिवरेज जर हांगची सिवरेज जी आसा हितून पावना ते सिवरेजी चेंबरांतल्यान ओवरफ्लो जावन भायर पडटा हांगच्यान एकाच जर कॅपेसिटी ना जाल्यार थंयची हाडून ही कितली सांबाळटले म्हणूनच हांगची बेगीच्या बेगीन मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन हे जे सिवरेज आसा ते पणजेचे पणजी दवरचे आनीक लोकांक हांगच्या रिलीफ दिवचो म्हणून मागला हांव सकाळी 5 आसन हांगा पळयता उणें म्हणल्यार 100 ट्रक टँकर सिवेज प्लांटाचे टँकर हांगा अनलोड करता हांवें पयलें आनी मातशें व्हिडियो काडलो आनी तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले आपूण पणजे आसन येयला म्हणपाक लागले पणजे कितें जालें काय म्हणल्यार पणजेचें तें चलना म्हणपाक लागलें ताका लागून पणजे आसन आमी हांगा खाली करपाक येयले आनी ते पणजे आसन नाका हांवें वचून भितर विचारलें जेईक विचारलें जेई कितें म्हणटा थंयचे दोनी प्लांट पिडे जाल्या वास्को आनी पणजेचे म्हणून ते हांगा खाली करता ते हांगा खाली करता ते प्रश्न वेगळी गोश्ट कित्याक आमी हांगा रावता म्हणल्यार आमकां काल सांजे तर असलो वास मारतालो की सांगूं जायना आतां सद्या हांव कितें चिंत्ता आमगेलो मडगांवचो PW मिनिस्टर आसा तेणें मातशें विचार करचें आनी हें मातशें बंद करचें तें चड जालां कालच्यान चड जालां आनी हे जर आयकना हांगसरले लोक चाडवतले आनी हेंच बंद करून उडयतले असलो वास येवपाक लागला जाल्यार हांव मागता मातशें PW मिनिस्टरा कडेन तेजे अंडरूय ते आमच्या तेजे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा तें मातशें तेजेर लक्ष घालचें म्हणून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो बोरी पूल सध्या बांदकामा खातीर बंद आसा ताका लागून बोरी ते राया फेरीबोटीचेर चड भार पडला देखून आशिल्ली गर्दी उणी करपा खातीर नवी फेरी सुरू करपाची मागणी आसा बोरी आनी राय मजगती फकत एकूच फेरीबोट चालू आसा बोरीचो पूल बंद जाल्ल्यान लोक आपल्या वाहनांसयत प्रवास करपाक फेरीबोटीचो वापर करतात देखून अस्तित्वात आशिल्ली गर्दी उणी करपा खातीर नवी फेरी घालपाची लोकांनी मागणी केल्या सध्या राय हांगा आसात आनीक राय जी शिरोडा फेरीबोट आसा ह्या फेरीबोटी कडेन आसात आनीक ह्या फेरीबोटीचेर सध्या एक फेरीबोट आसा राय साकून जर शिरोडा वतलो जाल्यार ही एक फेरीबोट आसा आनी हिचेर सध्या ताण आयले कडेन आसा आनी इतले गाडयो आनी इतले लोक तेजेर जावपा लागले कडेन आसा आनी हेजे खातीर कितलेशे भुरग्यांक ह्या फूल जाल्ले कारणान इस्कॉला येवपाक या कॉलेजी येवपाक त्याच बरोबर शिरोड साकून जितली लोक कामां येतात मडगांव हांगा हेंकां खंय तरी त्रास जाले कडेन आसा त्याच बरोबर ह्यो त्रास आनीक भुरग्यांक जाले कडेन आसा की फाटले दिसांक जे सर्विसेस कॉल लेटर येयल्ली तांकां एग्जाम आसली हे एग्जामीक थोडे लोक जे भुरगीं जे आसात हे पावले ना आनी हे न पावपाचें कारण म्हणल्यार जो बोरी ब्रिज आसा हो बंद नासले कारणान हो थोडे दीस बंद दवरले कडेन आसा टायम दिवन हेजेर बंद आसले कारणान लोक ते सायडीन फेरयेन येतात आनी ही आनी फेरी घालची म्हणून लोकांली मागणी आसा कित्याक काय म्हणलें जाल्यार जर सर्विसे बी जे कोण येतात या एग्जामी भुरगीं येतात हेंकां ते फेरींतल्यान येवपाक मेळना कित्याक काय म्हणलें जाल्यार लोड चड जाला गाडी आसात लोक येतात तेय आसा म्हणटरीक हांगा लोकांली मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन हांगा फेरी जी आसा ही वाडोवची त्याच बरोबर पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा हे मायना करतरी पुलीसय थंय आसात ताके ते कंट्रोल करतात कित्याक गर्दी चड जाल्ले कारणान हांगा खुबशे त्रास जातात म्हणून थंय ते जे पुलीस स्टाफ आसा हे बरे भशेन तांकां मॅनेज करून सद्याक दितात आतां पळोवया मिनिस्टरा कडेन तेंची एक मागणी आसा की मिनिस्टरान लक्ष घालून जो पर्यंत बोरी ब्रिज ओपन जायना तो पर्यंत आनी एक फेरी त्या वटेन घालची आनी वाडोवची म्हणून मागणी आसा बाजार जाल्यार सगळी बाटा गाडी आनी लावपाचें ना न्हिदपाचें तो फेरी एक्स्ट्रा घालू ना न्ही रे आनीक जाय आशिल्ली 2 दीस बंद म्हणटकीर तुमी खंय वचपाची आमी शिरोड्या तुमकां सकाळच्यान आसा तुमी गाडी आदी अर्द वाटी एरेंज कितें कांय ना सगळें गोवोरमेंटान एरेंज करून जाल्लो न्ही पयलें टायमींग दिला 8 ते 8 पयलें एरेंज करूं जाता न्हू पयलें एरेंज केला आनी मागीर बंद केला लोक थोडे जाय एक पुलीस ना कांय ना
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. मडगावच्या रवींद्र भवनात ऑडिटोरियमाचे काम चालू आशिल्ल्यान कितलीशीच तियात्रां रद्द जाल्ली. तियात्र करप्यांक आडमेळी आयिल्ल्यो. आता ते काम पुराय जाल्ल्यान फुडल्या म्हयन्यासावन हो ऑडिटोरियम वापरांत हाडटले. रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान माहिती दिली. आमच्या ह्याची वाट पळयताले की बुकींग केन्ना सुरू जातलें. सो त्या प्रमाणे आमी 7 तारखेच्यान तांकां बुकींग दिलां. तांचें काम चालू जातलें कम सुपर परमिशन. सो आतां तांकां वेल इन एडवान्स सांगचें पडटा की बाकी थिएटर जे बूक करताले ती कॅन्सल करून हांगा करपा जाय. आनी मडगांव मेन तातूंत कितें जाल्लें, थोड्यांनी तांचे पयशे व्हरून आशिल्ले. पयशे भरले तर तशें दवरले, थिंकींग दॅट दे वील गेट प्रायोरिटी. सो त्या प्रमाणे आज प्रत्येकाक ती प्रायोरिटी दिवन तांचे सगळ्यांचे एकमत जावन त्या प्रमाणे बुकींग सुरू केलां. लॉट बी अशें कितें आहा तुमी? लॉट्स नाता, पयलीं अलॉटमेंट आसता तांकां पयलीं येता. तांणी पयशे दवरले ताजे नंतर लॉट्स. तांणी पयशे भरूंकूच नाशिल्ले तांकां लॉट्स वता. आनी ते करून फर्स्ट लॉट सोंपता, मागीर सेकेंड लॉट, मागीर थर्ड, अशें करून ते टील जानेवारी पासून बुकींग केलां. 7 तारखेच्यान तियात्रां सुरू जातली. ते तांचेर आसा सगळें. सगळे तियात्रीस मान्य जाले. तुमी उलया तांचे कडेन सगळ्यांनी. म्हणजे तियात्रिस्टांचो आनी आमचो केन्नाच वाद नाशिल्लो आज पर्यंत. म्हाका तरी सगळे खेळमेळीच्या वातावरणान सगळे आनी कितें सांगता तें बरोबर न्ही. तांचे कडल्यान सजेशन घेवपाक जाय न्ही, कित्याक तांचो येता तुमकां जाय तशें ठरयात कितें आसतें. आमकां कांयच ना. वी डोंट वॉन्ट टू डिवायड टू मागीर कोण तरी येता तियात्र गव्हर्मेंट बंद करपाक सोदता आनी कितें करता. देर आर ऑल फॉल्स न्यूज क्रिएटेड बाय अननेसेसरी पीपल. कळ्ळें तुका? तांकां कांय खबरूच ना. कळ्ळें? तांकां आर्ट म्हणजे कितें तें खबर ना. कित्याक बरो खाता आनी पिता ते लोक उलयतात. तांकां खरें खबर आसा. आनी जे हांगा आज रवींद्र भवनाक वळखता, रवींद्र भवनान गेले 2 वर्सां 3 म्हयने कशें काम चल्लां हें जांकां खबर आसा, हे लोक केन्नाच एकूय कमेंट रवींद्र भवनाचे बद्दल अशें उलोवचें ना. 18 साल म्हळ्यार ते रवींद्र भवन मरे कायद्यान बंद केलां. कित्याक जायतें काम केलें तेणें त्या वेळार जायतें काम केलां. आनी आतां फूल स्विंग काम कामां जालें तर आमकां आतां परतून आमगेलें अलॉटमेंट जालां. आनी हांव तेका कोर बी दिता. कित्याक आमकां त्रास जाले खरें. त्रासांतल्यान आतां आमकां भरती जातली. कित्याक आतां बरें हॉल मेळटलें, बरो सावंड मेळटलो, बरी स्टेज मेळटली आनी लोकांक बरी सीट मेळटली बसपाक. सी बरी आहा. सगळें ताणें काम बरे भाशेन केलां. देखून हांव ताका कोर बी दिता. ह्या फुडें उरलेंय ती काम ताणें करचें. कित्याक हॉलूय रिपेरींग जालें आनी कितें जालें तें आतां एकदम बरें जालां. आतां लोकांक बरे भाशेन तियात्र पळोवंक मेळटलें. चेअरमॅनान आमची मिटींग आपयलेली आयज आनी ते मिटींगेक तेणें आमकां ब्रीफ केलें. हॉल ओपन जाता 7 तारखेसान. 5 तारखे इनॉग्रेशन, नोव्हेंबर 5 तारखेक इनॉग्रेशन आनी 7 तारखेसान हॉल दिवपाक स्टार्ट जातलें. आनी मोदी तेंगे मोदी सान म्हणजे 17-16 सावन कितें तांचें ते मागीर फी दितले चालू करतले. आदले कोणाली पेंडींग पॉल आहाय तांकां तेणी अलॉटमेंट दिला. आनी अप टू जानेवारी पासून ती सॅटर्डे संडे जाय तो अलॉटमेंट केला त्या समोर. पण आता कितें तुमी हॅपी आहे का आतां? हय आमी हॅपी आहाय. कित्याक आमच्या चेअरमॅनान सांगलो त्या प्रमाणे तेणें काम फास्ट आमचे हितून हितू फास्ट करीत म्हणटा जायत म्हण तें काम. पूण तेणें तें केलें, ते त्रास घेवन केलें आनी आतां इनॉग्रेशन आहा त्या पासून आमी सगळे हॅपी, सगळे त्या आनी पूण आतां कितें आमकां नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी दिवपाक केला अशें म्हण अलॉटमेंट करतले. आनी कितें सांगलां चेअर्स आनी सावंड आनी सगळें तितून केलां. सो तेणें आपयलां आनी अलॉटमेंट केलें म्हणटा जालां आसतलें. मातशें जाता आतां न्यू तियात्र रिलीज जावपाक जाय. आनीक रिहर्सल जालो आसलो. फॉर एग्जाम्पल म्हाजी रिहर्सल आहा ती हांवें बंद दवरली. कित्याक हें गरजेचें आसलें मला येवपाचें, रवींद्र भवनान मिटींग येवपाचें, अलॉटमेंट येवपाचें गरजेचें आसलें. हातूंत हांवें म्हाजी रिहर्सल बंद करून हांव येयलां. आतां येतलें. कितें जाता आतां ह्या सिजनाक कोण डायरेक्टर आहाय ऑक्टोबर सिजनाक रिलीज जाता ते सगळे आहाय म्हजे पासून. ऑक्टोबर सिजनाक कोण आहाय ते सगळे डायरेक्टर आहाय. मागीर जानेवारी कोण रिलीज जाता ते मागीर सेपरेट येतले अशें. बट मोस्टली डायरेक्टर आहाय ह्या सिजनाक रिलीज जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत पावस पडूं येता. राज्यातल्या कांय वाठारांत गडगड, वीज आणि वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा.
हवामान खात्यान येलो अलर्ट लागू केला. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातांनी हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. गडगड वीज आणि वादळी वारे घोळपाची शक्यताय आसा. मळबात कुप्पा दाटतली. सकाळच्या वेळार कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली. जाल्यार दनपारा उष्ण तापमान आसतले. शुक्रारचे चडावत आणि उणे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. राज्यात येलो अलर्ट, मध्यम पावसाची शक्यताय. सकाळच्या वेळार थंडसाण, गडगडपाची शक्यताय. कांय सुवातांनी वीज, वादळी वाऱ्याची शिटकावणी. IMDचो जतनाय घेवपाचो सल्लो. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.